मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळय आयच्यो हेडलायन. रुमडामळ वाठारात अल्पवयीन चलयेचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्याच्या प्रकरणात मायना कुडतरी पुलिसांनी 67 वर्साच्या दादल्याक केल्या अटक. फोर पिलर्स लागीं खारफुटीचेर लुकसाण जाल्ल्याचो निष्कर्ष गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या काढला अहवालात. ह्या घाळपणाक भौशीक बांदकाम खाते आनी कंत्राटदार आसा जापसालदार. पंच वांगड्याचो दावो. वास्को उदकाक लागून लोकांचे जाल्यात हाल. आदींच दूषित उदकाक लागून लोकांचो चल्ला वनवास. तातूंत पिवपाच्या उदकाचो उणाव जाल्ल्यान लोकांक सोंसचे पडटा त्रास. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. रुमडामळ हांगा अल्पवयीन चलयेचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्याच्या प्रकरणात मायना कुडतरी पुलिसांनी 67 वर्सां पिरायेच्या दादल्याक अटक केल्या. आरोपीचेर पॉक्सो कायद्याच्या खर तरतुदी खाला गुन्हो दाखल केला. फुडली चौकशी सुरू आसा. हे घडणुकेचेर आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान पुराय म्हायती दिल्या. पळयात. सध्या मायना कुडतरी पुलीस स्टेशनाचेर आसात आनी खरेंच लजेची गजाल आनी ही खरेंच आमी म्हणटात की काळजाक खरें धक्को बसता आनी हो बसपा सारकी घडणूक जी आसा ही मायना कुडतरीच्या पुलीस स्टेशनाच्या ज्युडिरिक्शन जे आसा ह्या ज्युडिरिक्शनाक जाले कडेन आसा ती म्हणली जाल्यार एक 65 वर्साची दादल्यान एक 9 वर्सां भुरग्याचेर सेक्शुअली केले कडेन आसा आनी हे सेक्शुअल करून ते भुरगीं जी आसा हे डेंजरस कंडिशनां आसा. सद्याक ह्या भुरग्याक तेणी हॉस्पिटलांत घातले कडेन आसा आनीक तेचेर उपचार हो सद्याक चालू आसा. हो जो 65 वर्साचो दादलो आसा हेणें ह्या भुरग्याक खंय तरी एब्यूज केलें, ताका मारलेंय बी आनी एक कडेन व्हरोन तेणें तोंडां धरून तेचेर नाकासले अत्याचारूय केलो आनी हो खरेंच लजेची गजाल. आनी असल्या कॅस जी आसा जे ल्हान भुरग्यांक अशें करतात हांकां कॅस म्हण ती बरी जावपाक जाय. आतां मायना कुडतरी पुलिसांनी ह्या दादल्याक देव पळोवन वचपाक खातीर खारेबान हांगा रावल्लो आनी तो रेल्वेचेर वचपा आसलो. ताका तेणी सद्याक धरले कडेन आसा आनीक आतां ताका कोर्टाक प्रोड्यूस करतले. ही घडणूक कालच जाल्ली आनीक हेचो जो व्हिडियो आसा एक CCTVचेर खंय तरी मेळ्ळो आनी तो व्हायरल जालो आनी ह्या व्हायरल जातकीर तेणी रोखडेच ह्या दादल्याचेर एक्शन घेतलें आनीक हेचो तपास जो आसा हो सद्याक आमचो जो सावथ गोवाचो SP आसा संतोष देसाय त्याच बरोबर DYSP जो आसा आनी आतां SP जाला सिद्धांत शिरोडकर आनी PI जो आसा कपिल नायक हेजे अध्यक्षखाली तेजो जो स्टाफ आसा हो सद्याक हे हँडल करता आनीक चडांत चड कॅस जावचे म्हणून सद्याक लोकूय हांगा मागतात. कित्याक चड असली केसीक जर कॅस जाली जाल्यारच हांगा कोण तरी बुद्ध शिकतले, ना जाल्यार शिकपाना. Yesterday we received one information on Rumdamal outpost that one video has been circulated wherein it is seen in the video that one aged person is sexually assaulting and abusing one minor girl. So accordingly we managed to trace the identity of the accused in the said video and finally we managed to nab him at Khareban where he was in a position to flee from the railway station. So further we secured the presence of the parents of the minor girl and recorded the complaint of the mother of the girl and further we registered the crime under POCSO Act and BNS. We registered under BNS under section 64(1) and 65(2) of BNS and 4(6) of POCSO Act, and we also applied section 8 of Goa Children Act. Presently we have arrested the accused and lodged in the lockup and our further formalities are in progress. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. पुराय काणकोण नगरपालिका वाठार 12 प्रभागांनी वाटून घेतिल्लो आसलो तरी प्रत्यक्षात साबार प्रभागांतल्या जायत्या मतदारांची नावां हेर प्रभागांनी घातल्यात. ते भायर बुधवारा काणकोणांतल्या जायत्या नागरिकांनी अहवाल सादर करून उपसंचालकां मुखार लेखी कागाळ दाखल केल्या. तशेंच कांय मतदारांची नावां मतदार वळेरेंतल्यान पुरायपणान गायब आसात असो म्हत्वाचो आक्षेप तांणी नोंद केला. जे लास्ट टाइम जे डिलिमिटेशन जाला बोर्डाची जे तुगेले तोडाफोडी केला ताका लागून आमी आयज ही तुमचे कडेन प्रेस आपयला
जालें कशें म्हणल्यार म्हाका सगळे जाण विचारताले तूं शुभम प्रेस केन्ना घेतलो जेन्ना डेप्युटी कलेक्टराक ट्रान्सफर जालो म्हाका सगळ्यांनी क्वेश्चन केलो तुवें त्या डेप्युटी कलेक्टराक ट्रान्सफर केलो तेजो विशय कितें कित्याक लागून हांवें म्हणलें योग्य टायम येवं दी हांव सगळ्यांक ब्रीफ करतलो आयज जालें कशें आयज ते डेप्युटी कलेक्टरान करून दाखयलें बीन तें ज्या टायमार आमच्या कोर्टान आमी पेटिशन घालून त्या डेप्युटी कलेक्टराचेर आमी आरोप केल्लो तो हिंगाचो वोटर तो आमचो काणकोण म्युन्सिपालिटीचो वोटर म्हूण दुसरी गजाल तेजो जो भाव आसा तेजो जो कजन आहा तो तुगेलो म्युन्सिपालिटीचो एक कावन्सिलर म्हूण म्हणजे हे टोटल प्रोसेस जो आहा तो बायस जाता म्हण हिंगा आनी एज पर तुगेलो हायकोर्ट डायरेक्शन ताका हिंगा रावूंक मेळना म्हणटकीर हायकोर्टान तेजी पेटिशनाक आमची रोखडेंच हें केलें आमकां 3 विकां भितर ताका हिंगच्यान ट्रान्सफर केलो ट्रान्सफर करचे पयलीं ताका डिलिमिटेशना प्रोसेसाक आमचे इलेक्शन कमिशनान तांकां कोर्टाक रिप्लाय फायल केल्लो की आमी ताका खंयचे डिलिमिटेशन प्रोसेसाक घेवची ना म्हण बरें आनीक जेन्ना तुगेलें वोटिंगाचें जेन्ना म्हणलें की आमचें वोटींग जें आसता जाल्यार वॉर्ड नंबर 9 काडून जी स्पेसिफीक 6 घरां जी स्पेसिफीक कावन्सिलराक तुगेले खंयचे मनशाक पडनासली ती मतां 6 घरांतली हाडून आमचे हितून कित्याक घातले काय म्हणल्यार हो टोटल प्रोसेस जाणून येता की हे प्रोसेसाक तुगेलो खंयच कायदो म्हणटो हें केल्लो फॉलो केल्लो त्या घराची सुधाकर देसाय मत काढला आणि तारीख घायला हे सोदता सापडले नाल्यार कळनासले ते सगळे घर नंबर आनी ते गौरवान आमगे पळयले ही सुद्दां वायट गोश्टूच की ल्हानतलें मत काडप आनी तें मत आपणाक पडचें ना म्हणप आनी तें तारीख घालप हो सुद्दां अन्याय लोकांचेर आनी हेजी हे ऑलरेडी तेणें कंप्लेन दिल्ली आहा आनी माननीय डेप्युटी कलेक्टर तें सारकें करतलो अशें हांव गृहीत धरता इतकी परिस्थिती आत्ता जाल्यार वचून पळया तुम्ही राती थिंग उज घालून अश्यो घाणी किती उद्धार केलो तुम्ही आयज पर्यंत येवन आमकां आनी मतां हालोवन सुद्दां किती उद्धार करतलो तुम्ही कित्या खातीर वालयता तुम्ही आमकां आतां आमकां उऱ्यान घातला कितें करतलो तुमी इतलीं वर्सां कितें केलें आमचे खातीर आमची 1998 आमी रस्तो आमी स्वता पयशे म्हणून आमी रस्तो तयार केलो 2010 आमी हाडून आमी तेका डांबर घातलो आनी त्या डांबराचे 2012 आमी PWDन तो खणून नेलो तेच नंतर हांवें सगळ्या मिनिस्टरांक सगळ्यांक सांगलें तेणी एक दिसा इन्क्वायरी केली ना आमचे रस्ते तशाच आसा की 50 वर्सां जालीं पाटण्या वार्डाक हांव 8-7 नंबरां वोटींग करतालो आनी गेले खेपे 8 नंबरां वोटींग केलां आनी आतां आमकां काडून 10 नंबरां घातला कितें हें आमकां कित्याक घातलां आमी कितें हें केलां म्हणून आज आमी 74 वर्सांची आमी कितें आमी आतां सिनियर सिटीजनान आमी पाळोळ्या कितें वचपाचें पर्टिक्युलर टार्गेट केला नाल्यार तेंचे जे सपोर्टर आहा तेंचे केले काय तें तेतून भितर आनीक 2 कावन्सिलर आहात ते तुगेले हिंगा वॉर्ड डिलिमिटेशनाक हिंग बसून रावताले तेंचे काम कितें आसलें तुगेले डेप्युटी कलेक्टराचे आनी डेप्युटी कलेक्टर तेंचे मुखार आमदारान बाकीच्या डायरेक्शन दिता तेमी सांगता जावूं जाय म्हूण हें आनी कितें उरलां ही डेमोक्रेसी ते 9 वार्डांतल्यान तुवें 6 घरां आलेला म्हणटा पळय हय खंयच्या वार्डाक घातली ती आमच्या वॉर्डान घातला नांव सांग वार्डाक वॉर्ड नंबर 9 वॉर्ड नंबर 8 घातला समज म्हाजी वोटींग जास्त आहा म्हणटा मी 1200 कडेन आहा ताका लागून वोटींग तुगेली आमची काडूंक जाय जाल्यार वोटींग काडूंक जाल्यार ती 30 घरां 30 मतां आमच्या हितून कित्याक घातली कित्याक लागून हालयलें जाय न्ही बाबा एक वाटां वोटींग चड जालें म्हण हालयलां जाय एक वाटां तर शुभम तें कमी जालें म्हण थंय तें एडजस्ट केलां तें कांयच ना पेटेक 4 वाटांत लोकांक हांगच्यान थंय मारलां गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर घेवया एक ल्हानसो विसव विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो उदकाचो सैमीक प्रवाह चिखलाक लागून आडयला देखीक 4 पिलर्स लागीं खारफुटीचे लुकसाण जाल्ल्याचो निष्कर्ष गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालात काडला मजगती ह्या घाळपणाक भौशीक बांदकाम खाते आनी कंत्राटदार जापसालदार आसा असो दावो पंचवांगड्यांनी केला कालापूरकारांनो जायात जागे अशें म्हणत तांणी कालापूरकारांक उलो मारला We are filing a police complaint on the department. We know who was JCP घेवन कोण नासतालो हिंगा कोण कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहलो आमकांय खबर आहा तो MLA चे मनीस आहले काय कोण आहले MLA चुकलोकच आसतालो हिंगा MLA खबर ना हे ओपन करूंक जाय म्हणून हे जालें काम ओपन करपाचें खबर ना तेका हे मुद्दम केला कित्याक तेंचे प्लॉट आहा थिंगा पुरयले हाडल्यान कोणाचे प्लॉट आहा ते तांकां बेनिफीट जावपाक हे सगळे मेंद्रूज मारतात आनी आमी हे तेंचेर न्हू आमी PWDचेर कंप्लेन फायल करतले आयजूच करतलो हांव पुलीस कंप्लेन फायल जाल्यार कोर्टान वचून तेंचेर FIR करून हाडटलो हांव हे नेग्लिजन्स हे इट इज अ प्लॅन नेग्लिजन्स म्हणजे ते सायडीन ते वायंडींग करता रोड ते कितें माती भरली म्हणजे अरे तो बांद मरे उंचो आनी वायंडींग रोड रे तो येतो बांद मरे ते करून खूंय पावयला पळय मरे कोणे माती घाल्ल्या की म्हाजे फोटो आहा JCB कोणे उपडला ते हांव सगळे फोटो लावपाचो आहा
बांद आम्ही आता पळयता CRZ लागता सगळे लागता CRZ लागोना फ्रॉम दॅट पॉइंट पळय आमचे स्लूइस गेट्स आहा पळय त्या पॉइंटाक सांग CRZ लागता मरे हा तुम्ही CRZची परमिशन घेना कोणाक टॅनंट असोसिएशन आता कितें म्हण सांगू तुका सगळ्यांक बांदून दवरलेले आसा कालापूरकारांक बांदून दिला आमी बोवाड करता आमी बोवाड करता म्हणून आमी वायट ओके अर्जुन गेले फावटी थोड्यांनी सादापूरच्यांनी प्रेस घेतलेले बरें केलां म्हणून असो तुमचे गांवकार ते बरें केलां ते आहा मरे फिल्डात दाखय मरे बरें केलां बरें करता तेन्ना आमी शाबासकी दिता आमी शाबासकी पूण हो अलायनमेंट आतां कितले म्हयने जाले ओपन केला हो रोड पळया मरे तुमी कितें रे हो आतां 3 महिने पासून 4 महिने पासून जावंक ना मरे आनी हालत पळय ह्या रोडाची कितें ती हो कल्वट म्हणटाय का खंयचे इंजिनियर आनी आतां तो हूंय आनीक जॉयन करपाक आनी एक टेंडर घाल्ला तेणी वयर आनी वयर जॉयन करपाक हे कितें कसले मनीस हाडून दवरले आमच्या दिगांबरान रे दिगांबर कामत मरे PWD मिनिस्टरू मागीर कसले मनीस दवरल्या रे साहेबा PWD आमी हेजेर कंप्लेन करतले आतां But what could be the reason for the mangrove diet? Mangrove, see, there's the report from them saying that the culvert was blocked with the mud. So what they are saying is that there is no flow of water. So when there is no flow of water, salinity उणी झाली. So see, this is done in connivance with people. It is not. ते कोणी चिंतून केला हे आता स्टोरी आता कल्वट जालो हे ओपन करपाक कितें प्रॉब्लेम आसलो तेंका हे अशें ब्लॉक करपाक कारण कितें हो एक व्हडलो एक प्रश्न आसा हिंगासर आतां हांव कालापूरकारांक सांगूंक सोदतां कालापूरकारां तुमी जागे जायात इले करून हे आमचो सरकार आहा पळय तो इले करून हांवूंक सोदता देर इज अ लिमीट फॉर कंस्ट्रक्शन दे शूड हॅव टेकन परमिशन फ्रॉम ऑल द NSC फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड देन ओनली स्टार्टेड दिस ओनली देन वी कॅन ब्लेम PWD द स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एंड ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स सो हांव मागता कालापूरकारां अशे जागे जायात आनी तुमचो गांव तुमी सांबाळात. गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार. वास्को वाठारात चल्ला कितें एके वटेन लोकांक दूषित उदक मेळटा जाल्यार दुसरे वटेन लोकांक पिवपाच्या उदकाचो उणाव आशिल्ल्याचे उक्ताडार येत आसा. साबार फावटी कागाळी करून लेगीत परिस्थितीत बदलाव जाल्लो दिश्टी पडना. लोकांक मुळाव्या हक्काक लागून तडजोड करची पडटा ही खंतीची गजाल. बेजार जाल्ल्या थळाव्यांनी बायणा हांगच्या PWD उदका पुरवण खात्याच्या सहाय्यक अभियंत्याक कडेन जाप मागली. लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात. आतां नव्या प्रलंबीत आशिल्ल्या पायपलायनीच्या कामाक मान्यताय मेळिल्ल्यान उदकाची पुरवण बेगीन पूर्ववत जातली अशें आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिलां. सुमार 40 घरांक रोखडीच मजत मेळपाची शक्यताय आसा. येता तो वेळूच सांगतलो. जाले उदकाचे हांगासर आमकां कमतरता आसा कितले फावटी तरी हांगा येवन आमी हांकां सांगले आतां ती हांगासर सायडीक एक बिल्डींग जाल्या तेन्नासून तर सारकेंच उदीक ना पूण आमी आतां कशें करपाचें उदकाक लागून खंय वचपाचें तें आतां आमचेर आतां प्रश्न पडला. हांगा येवन सांगल्यार तो आपणाचें सांगता तो म्हणटा उदीकूय सप्लाय हांगासर चड जायना प्रेशर ना उदकाक आमी कशें दितले वरभरूय जर आमकां उदीक येयना जाल्यार आमी आनी कशी जगपाची थंय हे न्याय बिल्डिंगांक हे न्याय हेका परत परमिशनां दितात तांकां खंयसून उदीक दिता मागीर तांकां पडलेले ना ते फ्लॅट विकतात ते चल्ले आनी मागीर बोब मारपाचे आमी. पयलींच्या लोकांक 40 वर्सां जालीं आतां घरा बांदून आमकां प्रॉब्लेम नासलो आनी आतां हो सामको प्रॉब्लेम जाला आमकां. आतां वरासभर तर सारकोच प्रॉब्लेम जाला. पूण आपल्या कामाक वयता आनी येवंक फावना दीसभर कोण येतलो हांगासर परत हे आतां सरकाराक कळपाक जाय न्हू सारकें सगळ्यांचो बंदोबस्त करपाक जाय न्हू. पयलीं न्यू बिल्डींग बांदता ताका न्यू कनेक्शन दिवपाक जाय तेंच्यांनी खंयसूनय आनी त्या प्रमाणे उदकाचो पुरवठो वाडोवपाक जावो. तशें हेंचें ना आसा तितूनच भागोवपाचें हें कितें नाका जाल्लें मागीर आमी खंय वचपाचें पयलींचो लोक. कितले लोक अशे इफेक्टेड आहात तुम्ही कितली घरां आमी 40-50 घरां. ताणी कितें एक्झॅक्ट रिजन हा एक्झॅक्टली तुमकां उदक कित्याक म्हणून येना. आतां आमी 3 दिसांनी टँकर हाडटा 1200 टँकराक फारीक करता. हांगासर येयल्यार तेंचे टँकर तेवूय बीन उदीक सामकें खदूळ येता सामकें म्हणून मागीर आमी दुयेंत जावन मारपाची आनी कांय ना. कितें डिमांड कितें प्लेस केला तुम्ही तेजे कडेन आतां सांगलां ताका सांगलां आमी आमकां दिसाचे तरी ती रातचे दुसऱ्याक सोड म्हणून तांकां बिल्डिंगेक
ते तरी कर म्हटलं नाल्यार तांकां दिसाचे सोड आनी आमकां रातचे सोड तरी आतां तेणे आश्वासन दिलां आमकां आपूण तशें येवन पळयता आनी करता की सायट इन्स्पेक्शन बी करपाक कितें आश्वासन बी दिलां तेवूय सांगला ताका आतां तेजेर आहा न्हू आतां करता कितल्या पासून तो सांगपाचें काम आमी केलां तेजी मिस्टेक ना न्हू ताका समज जर वयसून पुरवठो येयना जाल्यार तो हांगा आमकां कसो दितलो पूण गेले 1 वरसभर तुमी कंप्लेंट दिला ताचो फॉलो हय 22 दिल्या 22 ताचो फॉलो अप आतां खंय पावला कंप्लेनीचो ते एक पाईपलाईनाचे कितें चेंज करता आसा आश्वासन दीत रावता आसा 22 सांगीत आसा तेणे आमकां डॉक्युमेंट्स दाखयले पेपर फायल अशी जाला फायनान्सान गेला पण ते गेला आणि आता ते वचून पुढे कितें जाला की रिटर्न येता म्हणटा ना वर्स जालें काय मागीर ती परत फायनान्साक वयची पडटा म्हणून ती परत येता न्हू तेंचे कडेन परत घालपाक तेंचें कामूच तें न्हू जितके फुडें वयता तितकें सरकार पळयता धानल आसता ती तेंच्या फुड्यान आमी येवन रडले काय ताका कळटा न्हू सांगा वयले प्लांट डिव्हिजन आसा ते रिपेर करतात थंय टेक्निकल प्रॉब्लेम जास्त जाले बँड एक सीट जालें तें काम करपाक 3 दीस गेले ऑटोमॅटीक कितें जालें एक प्लांटाचें आमकां उदक येतालें कित्याक आमी सावयच्यान 2 प्लांटाचें उदक मेळना एक प्लांटाचें उदक स्टॉप जालें घेवपाचें आनी फक्त 2 पंप चलपाक लागले तेका लागून मॅक्झिमम एरिया आमी रेशनिंग करपाक ट्राय केलें पूण कितें जाता हाय लेवल टेल एंड आसा थंय पॉकेट्स आसा ती बुडतात थंय आमी टँकरान सप्लाय करतात आतां हेंगे इशू कितें जाल्लो आसा हेंगे ऑलरेडी 9 आसा ती बारीक नो डावट म्हणून आमी प्रपोजल धाडिल्लें आतां प्रपोजल ते रोखडेंच येतकीर आमी काम स्टार्ट करतले आनी तेंगे प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट जातलो तेंगे कितें आसा दुसरें आसा तें आमकां आनी दुसरे एरियेक रेशनिंग करचें म्हणून उरता तें ऑलरेडी आमी तांचे कडेन उलयना आनी कशी जर सिच्युएशन आसा एक एरियेक येता एक एरियेक येना हेंकां जाल्यार तांकां सांगला हांव मुले वाल कंट्रोल करता वाल घालता आनी एक एरियेक आज एक एरियेक दुसरे जर वस सिच्युएशन जाता तशें सांगला आनी तें हांव म्हणून दिसता सो खंय तरी तुमगे टँकर दिता म्हणून अशें गेला ना टँकर आमकां प्रोविजन आसा पूण कितें आहा एक सप्लाय जर हांगा कमी जालें जाल्यार टँकराक कितें आहा डिमांड वाडटा आनी आमचें कितें आहा एक टँक आमी ओन्ली फॉर टँकर दवरला बिकॉज ऑफ ट्रिजन वॉटर सप्लाय करपाक जर तें जर तें हें जालें जास्तच डिमांड आयलो टँकराचो जाल्यार उदक एकदा मातशी शॉर्टेज जाता आनी त्या प्रमाणे म्हाका लास्ट एका थोडी दोन उरता तेका आमी दुसरे दिसा कवर अप करतात गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून घ्या व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 35व्या राष्ट्रीय अंडर 17 ओपन बुद्धिबळ सर्त 2025-26 सर्तीत गोयच्या इथन वाझ हाणें आदर्श बुद्धिबळ खेळून गोय राज्या खातीर रौप्य पदक जिखले. 30 मार्च ते 7 एप्रिल मेरेन गुजरातांतल्या अहमदाबादात ही सर्त रंगली. 11 फेरयेंतल्यान 9 गुण मेळोवन 7 जैत आनी 4 बरोबरी करून 14 वर्सां पिरायेचो इथन पुराय सर्तीत अपराजीत उरलो. पोडियम फिनिश केल्ल्यान 2026 वर्सा संवसारीक युवा आनी आशियाई युवा बुद्धिबळ सर्तीत 18 वर्सां सकयल्या गटांत भारताचे प्रतिनिधित्व करपा खातीर इथनाची निवड जाल्या. Second in the national under 17. I was hoping to come first, but okay, second is not a bad result. And I got selected to represent India, the world in H2, right? So I'm very happy about the result. Ethan has performed consistently over the years at nationals and international tournaments. He's actually the reigning under 19 chess champion also, and we were hoping that he'll win a gold in under 17 also. But we are happy with the silver. You know, it's not that just because he has won the championship in one category, it's easy to win the other one, because competition is huge, especially at this level. And the good thing is Ethan remained undefeated throughout the tournament. He had a couple of extra draws, so to say, because of which he could not, come clear first or achieve the gold medal. But at this level, assuming that he was, considering that he was the top seed, maintaining his rating and performing at this level is commendable. So we are very happy about it. And with this performance, he gets to represent India. He gets selected to represent India for the World Youth and Asian Youth Chess Championships. And since he had won the National Under 19 Chess Championship, he is also selected for the World Juniors and Asian Juniors. So he has
a special distinction of having been selected to represent the country at the World Youth as well as the World Juniors in the same year. So we are absolutely thrilled. This is his 10th national medal, and he has been performing consistently over the years, like under 11, under 12, under 15. Now this is under 17, and he's already won the under 19. So we couldn't be happier. We are extremely thrilled and proud of what Ethan has achieved over the years. The government side, outside of the policy, there's been no support so far. There are SAG cash awards which are given out for medal winners, and we have applied for those awards. In fact, a couple of years back, when Govind Gowde sir was the sports minister, he dispersed some of the awards. So we are very grateful to SAG for dispersing the cash awards through the policy. If Goa government could do something special to support Ethan, considering that he has been such a consistent performer, he has won 27 medals for the country, and this is the 10th national medal for the state. So considering a performance at that level, if the Goa government could do something special to support Ethan, we would be really grateful. आमकां खूब खोशी भोगता की आतां इथन वॉज इंटरनॅशनल मास्टर आनी तागेलें रेटींग आसा 2522. सो तो सिल्वर मेडलिस्ट ऑफ द अंडर 17 which is held at Gujarat from just it concluded today, 7 days tournament, and the prize money was around 9 lakh rupees. So he got a prize money of 90,000 rupees cash prize plus the trophy, and he will be going to represent India for the tournament, under 17 tournament. आणि आमचे आता खूप मेडलां येतात, सो गव्हर्मेंटानूय आमकां खूब सपोर्ट केला अंडर प्रमोद सावंत आणि प्लस स्पोर्ट्स मिनिस्टर तवडकर एज वेल एज अदर मिनिस्टर्स लायक दिगंबर कामत आणि बाकीचे सगळे मिनिस्टर्स आमकां सपोर्ट करतात. आणि आमकां दिसता की आनिकूय चड, आणि अजय गावडे डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अँड स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाचो डायरेक्टर तोय बी खूब सपोर्ट करता. आणि आमी लास्ट इयर वी हॅड गोवा ग्रँडमास्टर टुर्नामेंट इन जानेवारी लास्ट इयर, आणि आता मागीर ताजे नंतर आमी वर्ल्ड कप कंडक्ट केलो विथ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सपोर्ट. सो आनिकूय टुर्नामेंट्स आमी करतले. आणि ह्या वर्सा आमकां 2 मेडलां आयल्यात. अंडर 7 नॅशनल चॅम्पियन इवान टेलीस जाल्लो, आणि आता हे अंडर 17 वर्ल्ड चॅम्पियन आसा. सो दीस इज गोवा चॅस इज लुकींग अप, एंड आय एम शुअर दॅट वी वील बी डुईंग मेनी मोर टुर्नामेंट्स. आणि भुरग्यांक ट्रेनींग ऑल्सो आमचें खूब चालू आसा प्रत्येक तालुकांनी. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. बिरेस्तारा नितळ मळब आनी उष्ण दीस अनुभवपाक मेळटलो. दनपारा खर उष्णताय जाणवतली. भलायकेची खासा जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. राज्यात सुके हवामान तिगून उरतले. उष्ण दीस आणि एकंदरीत सुके हवामान आसतले. दनपारा खर उष्णताय जाणवतली. भलायकी सांबाळची, आयएमडीन सल्लो दिला. सांजे कांय सुवातींनी उष्ण वारे घोळटले. तापमानात व्हड बदल जावचो ना. बिरेस्तारचे तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमारांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. उष्ण दीस, सुके हवामान, नितळ मळब, तापमानात खर उष्णताय, सांबाळची भलायकी, तापमानात व्हड बदल, तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक खासा शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 ज्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटले. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.